भारताच्या लष्करान पाकिस्तानाच्यो मंगळारा जम्मूच्या नौशेरा वाठारांत सर्जिकल स्ट्रायक करून प्रत्यक्ष ताबा रेषा पेल्यो 4 चौक्यो 24 सेकंदांत उद्ध्वस्त केल्यो। पाक व्याप्त काश्मीरांतल्यान पाकिस्तानी दहशतवाद्यांक भारताच्या शिमेन घुसपाक पाकिस्तानी लष्कर ह्या चौक्यावेल्यान सपोर्टिंग फायरिंग करताले। जम्मू काश्मीरांत दहशतवाद विरोधी कारवाये खाला भारतान दहशतवाद्यांचो सपोर्ट ना करपा खातीर ह्यो चौक्यो उद्ध्वस्त केल्यात अशें लष्कराच्या म्हणण्यारान सांगले। पाकिस्तानाच्या वटेन मोठे लुकसाण जाला म्हूण कळटा। हाका लागून शिमेर तणाव वाडूं येता म्हूण शक्यताय उक्तायल्या। तियात्रांचेर सेन्सरशीप आसची अशा मताचे हे सरकार न्ही म्हूण टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय उलयला। तो म्हणटा सध्या तियात्रिस्ताची सगळ्यांत चड कातरबाजी करता, मात तियात्रिस्तूय ह्या समाजाचे मुख्य घटक म्हूण विजय उलयलो। तियात्राची 125 वर्सां मनोवपाच्या सुवाळ्यान विजय मडगांवां उलयतालो। आमकां एक म्हजे कलिगान म्हणल्यार तूं आनी खंयचे उलयता तियात्रिस्तांनी हे दिसांनी तुजें कितें जाता तें चोय म्हणा। तियात्राचे तुजे सगळे कातरबाजी करता, मागीर कातरबाजी करूं। इश्यू असो आहा की जे सामाजीक इश्यूज आसात ते तियात्रिस्ट आपले माचेर वयर काडटात, केन्ना केन्ना एक्सपोज करतात, केन्ना केन्ना मातशे बाउंड्रीज आपल्यो क्रॉसूय करतात। पूण ते केले म्हणून सरकारान तातूंत सेन्सरशीप हाडप वा आनी कितें तरी इंटरव्हेन्शन करप हे मताचो हांव न्ही। आज एक्चुअली म्हाका मॅक्झिमम तियात्रिस्ट थोड्या तियात्रांनी आमची कातरबाजी जाता, चड करून म्हजीच जाता आनी एक पर्सनल लेवलाचेर बी जाता, विच इज नॉट व्हेरी करेक्ट। बट स्टील ते सगळें सोडून तियात्रिस्टांचो रोल आनी आमची गोंयची संस्कृती जिती दवरपाक तांणी केल्लें कॉन्ट्रिब्युशन हें सरकारान एक्सेप्ट करूंकूच जाय। आमी तातूंत कसलेंच सेन्सरशीप करपाची गरज ना। तियात्रिस्टांक पूर्णपणान सपोर्ट करपाची गरज आहा आनी हें करपा खातीर हांव तुमचे हे सरकारान थंय तुमचो मनीस म्हणून रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा हें हांव तुमकां उतर दिवंक सोदतां। कितेंय जर सपोर्ट जाय पडलो तो सपोर्ट तियात्रिस्टांक हो सरकार दितलो। हो सरकार तियात्रिस्टांक जाय आशिल्लो सरकार नासत, जावंक जाल्यार पसून आमी थंय आहात आनी आमी तियात्रिस्टांक राखपाक थंय आहा हें हांव तुमकां उतर दिवंक सोदतां आयच्या दिसा। सुवाळ्यात 44 तियात्रिस्टांचो भोवमान केलो। वास्को सडा बायणांक जोडपी रेल्वे ओव्हरब्रिज सामको डेंजर जाला। ह्या पुलाचे मेंटेनन्स रिपेर बेगोबेग करचे ना जाल्यार होय पूल कोसळूंक शकता म्हूण थंयच्या लोकांक भंय। पुलाचो रस्तो खचून सकयल गेला, रस्त्यार बुराक पडल्यात आनी पुलाच्यो सऱ्यो कळमेल्यात। मोठी दुर्घटना जावचे पयलीं सरकारान पावलां उखलची म्हूण लोक मागतात। सावड्ड्या कोसळिल्ल्या पुला भशेन आनीक कितलेशेच पूल गोंयभर आसात, तेंय बी येरादारीक बंद केल्ले न्ही, येवत चालू आशिल्ले। लोकांक आनी दुसरो मार्गूच ना। वास्को सडा आनी बायणाक जोडपी ह्या रेल्वे ओव्हरब्रिजाची सामकीच दशा जाल्या। सावड्डेचे ट्रॅजेडी उपरांत वास्कोचोय लोक भिला। अशें दिसून आयला की इवन आमच्या वास्कोन सुद्दां हो जो बायणाक जो एक पूल आसा जो बायणाच्यान सड्याक वता, म्हळ्यार मेन बायणाच्या लोकांक वास्को किंवा सड्याक वचपाचो हो जो ब्रीज आसा मेन, थंय सुद्दां एक तुमी पयलां आसतलें एक हम्सो फॉर्म जाला, सो केन्नाय असो कोसळपाक शकता। सो गव्हर्मेंटानी कितें आसा, आमी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट घेता, मेजर इश्यूज घेता, सो तातूंतल्यान बारीक जी कामां आसा
ती कंप्लीट करची की अशें नाही ट्रेजिक इन्सिडंट्स वास्कोन तरी घडचे न्ही म्हणून. ते व्हडले जे ड्रग्स येता हांगासून आनी इट इज गॉन डावन. इफ यू कैन सी फ्रॉम बैक साइड इट इज गॉन डाउन इन द ब्रिज. तो वहाँ पे 50 मरे तो यहाँ पे ज़्यादा मर जाएंगे क्योंकि दिस इज द मेन जंक्शन. सड़ा बगदा के लोग यहाँ पे आते हैं, बायना के लोग ज्वाइंट होते हैं, वास्को के ज्वाइंट होते हैं. सो इन दिस व्यू आई ऑलवेज रिक्वेस्ट टू आवर मिनिस्टर्स टू प्लीज गो एंड सी ऑल द ब्रिजेस स्पेशली फॉर दिस इन वास्को ब्रिज हमारा जो है वो. पुलाच्या रस्त्याक मोठे मोठे बुराक पडल्या. रस्तो खचून सकयल गेला. सरयो कळमेल्ल्यान स्ट्रक्चरूय हालपाक लागला. ह्या पुला वयल्यान जड गाडयोय वतात. रस्तो खचून वा पूल कोसळत कितेंय ट्रेजेडी जावचे पयलीं पुलाचे रिपेर सुरू करचे म्हूण लोक मागतात. जे आयज सावड्डे जाला ते हांगा जावपाक नाका. आयज तुमी पळोवपाक शकता हो हांगासर हो आतां ब्रीज, हो ब्रीज बायणा तशेंच हेडलायन सायडा वास्को एअरपोर्ट ह्या सगळ्यांक हो जोडलेलो आसा. आनी हो कितलो ओल्ड जुनो आसा हो काय हांव सांगूं शकना तुमकां. पूण तुमी पळयशे जाल्यार ह्या ब्रिजाक अशे हे खड्डे पडलेले आसा आनी हो केन्नाय कॉलेज जावपाक शकता. खड्डे तर बरे आसा. इवन मातशें जर फुडें वचून पळयशात न्ही हो ब्रिजाक असो मदीं एक गॅप जाल्ले आसा आनी एक गॅप असो सकलचो एक रोड कसो आहा तो जर पडलो न्हू गाडी ट्रक कितेंय वचूंक शकता सकयल. आनी आमच्या स्कुलाची भुरगीं कितलींशीं हांगासरूच पास जाता, कितल्यो गाडयो वयता आनी एक कितेंय जावपाक शकता. म्हाका तरी दिसता की बेगिना बेगीन सरकारान जर मनार घेतलो जाल्यार हांगा पयलीं लक्ष घालचें. सगळ्या पोरण्या पुलांचे सेफ्टी ऑडिट करून 30 जून मेरेन मुख्यमंत्र्यान PWD कडच्यान रिपोर्ट मागलो. ह्या पुला वयल्यान यो वच करतल्यांक अजून मेरेन तरी PWD वा रेल्वेन कसलीच शिटकावणी मारिल्ली ना आनी ताचेर कोण नजरूय मारताशें दिसना. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेऊया एक ब्रेक.